Sajid, I'm glad to meet you. Actually, Thank you so much. आणि चड करून कितें तुका फकत हांवें स्क्रिनाचेर पळयतालो. टुडे आय रियली मेट यू पर्सनली फिजिकली. Thank you. Thank you. आणि माझो एकूच हेतू असा हितून आम्ही जायते पॉडकास्ट करता. इट इज नॉट ओन्ली पॉलिटिकल इटसेल्फ, इट इज सगळ्या फिल्डांनी म्हणजे जावं ते प्रोफेशनल डॉक्टर्स जावं इंजिनियर्स, शिपिंग, प्रेस, मीडिया, हाऊसवाईफ्स, पॉलिटिशियन्स. आणि when I say politician म्हणतात त्यांना अक्रॉस पार्टी लाईन, राईट फ्रॉम बीजेपी टू गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी, टीएमसी आणि काँग्रेस सगळे. आणि माझ्याकडे कितले जाता तितले करता. आणि ऑल्सो थोड्या लहान भुरग्यांकूय एक प्लॅटफॉर्म कशें दिता. आणि तुझ्या सारख्या मनशाक there is may not be much advantage to you, but it is definitely an advantage to me. तसं काय ना, everything is advantage to both of us. आता फाल्यां बोवाड जातली, अरे हो सर सायदुता बरोवपूय पावलो म्हणून. एनी हांव सायदुता म्हाका एक्चुली 2-3 प्रश्न असे घालून हांव ट्रायंग टू रीच आउट टू द पीपल. आणि जे माझ्या चॅनलांतल्यान जे मनीस जे तुका कडेन पळोवंक ना तेमी पळोवचो म्हणून. Because there is always 1% or 99% either they see or they don't see. So आज तू एक स्टेजीर आयला where you are being recognized in whether it is Gandhi Market or Smart City in Panjim. So ह्या स्टेपार पावपाक, ह्या पावंड्यार पावपाक तुझ्या ल्हानपणीसान तुझें शिक्षण जावं तुजी कॉलेज लायफ आणि हाऊ यू गॉट इन टू दीस मिडिया. ऍक्च्युली म्हजें मेन कारण आज जर समजा जर हांव आज खंय जर आसा, एक 4 लोक वळखतात, आज तुमच्या बरोबर बसून हो जो इंटरव्यू पॉडकास्ट जो कितें आसा तो करता, मेन कारण म्हणजे हांव सदांच मानता की जे मेन शिक्षण आसा म्हणजे आमचें प्रायमरी शिक्षण, कॉलेज लायफ, स्कूल लायफ आसात, पूण स्कुलांक भितर प्रायमरीक आसतनाच्यान म्हणजे पयले ते चवथेक आसतनाच्यान आय थिंक यू हॅव टू स्टार्ट समथींग. म्हणजे तुवें कॉम्पिटिशनांनी पार्टिसिपेट करप, तुवें बरे बरे मोनोलॉग्स करप, तुवें नाटकुली जाता तातूंत भितर भाग घेवप, तुवें एक 4 जाणां बरोबर कसो उलयता हेंच शिकप. हांवें खुबशे पेरंट्साक पळयल्यात जे भुरग्यांक फाटीं काडटात, पूण म्हज्या पेरंट्सांनी म्हाका केन्नाय फाटीं काडलो ना. मुद्दम म्हजे पेरंट्स म्हाका कॉम्पिटिशनांनी घालताले आनी तांकां खबर आसा की म्हाका लोकांक हांसोवपाक आवडटा पयलींच्यान. अच्छा, दिस इज फ्रॉम चाइल्डहुड. This is from childhood. I used to mimic my teachers when I was just 5-6 years old. It continued in my school. कित्याक तेन्ना कितें आशिल्लें, भायर असो स्टेजीर येवन किंवा तेन्ना सोशल मिडिया सारके प्लॅटफॉर्म नाशिल्ले. म्हाका याद जाता हांव एसएससीक आसतना 2010 टिचर्स डेच्या दिसाक म्हज्या सगळ्या टिचरांनी म्हाका रिक्वेस्ट केली, सर्वोदय एज्युकेशनल सोसायटी हायर स्कूल. एक रिजन, हांव जर आज खंय आसा जाल्यार म्हजें सर्वोदय एज्युकेशनल सोसायटी हायर स्कूल कुडचडें, तेज्या खातीर म्हाका खूब व्हडले व्हडले प्लॅटफॉर्म्स मेळ्ळे आनी मेन म्हणजे टिचर्स बरे मेळ्ळे. तांणी म्हाका खूब सपोर्ट केलो. आनी दुसरी म्हणजे गजाल म्हणजे थंय त्या दिसाक 5 सप्टेंबराक सगळ्या टिचरांनी म्हाका स्टेजीर आपोवन सांगलें, तूं हरशीं जें कितें भाशणां दिता किंवा जें कितें मोनोलॉग्स करता तें मागीर तूं जे क्लासरुमाक पळय मिमिक्री करता, आमच्या टिचराची मिमिक्री करता, ती आज थंय स्टेजीर कर. सो म्हाका एक्चुअली हें इतलें सरप्रायज मेळटलें म्हणून खबर नाशिल्लें की टिचरी सांगलें आपलीच मिमिक्री कर म्हणून. ते रियली एन्जॉयड. आणि त्या दिसाक म्हज्या सर्वोदय हायस्कुलाच्या टिचरांनी म्हाका सांगलें की ऑल द बेस्ट टू यू, वूड लायक टू सी यू ऑन सम बिग स्टेज. हांवें तितलें मनार घेतलें नाशिल्लें. आज खंय तरी दिसता की टिचरालो आशिर्वाद, आपल्या आवय बापायलो आशिर्वाद जर आसत जाल्यार खूब गजाली पॉसिबल आसा. आणि त्यांचे विजन पुरे झाले अशें. हय, टिचराचें कशें आसता, हांव एकटोच म्हणून ते म्हाका एकट्याकूच सपोर्ट करपाक शकना. खूब जाण भुरगे आसतात, प्रत्येकाक वेगळ्या वेगळ्या तरेन कसो वाडोवप, तांकां तांचे एम्बिशन्स पुराय जावपा खातीर आपणें तांकां कसो सपोर्ट करप, हे जर टिचरांनी जर सपोर्ट जर केलो तर म्हाका दिसता प्रत्येकाले एम्बिशन्स, प्रत्येकाले विशीस जे आसा ते कंप्लीट जातले. कारण आज इश्कोलांत वता आसतना आमगेलो फक्त एक मेन जो विशय आसता तो म्हणजे अभ्यास करून, हांव कोंकणीन सामकी लोकल भाशा वापरता, अभ्यास करून आपूण मार्क कशे घेतलो, शिक्षणाक बरे मार्क घेवन आपूण कसो खंयच्या पावंड्यार पावतलो. शिक्षण आसाच, हांवूय आज पोस्ट ग्रॅज्युएट, पूण पोस्ट ग्रॅज्युएट करून सुद्दां हांवें म्हजे स्वताचे बिझनेस स्टार्ट केला. लोकांक दिसता की साई दत्त कामत आज फक्त मिमिक्री करता, लोकांक हांसयता आनी कांयच करना आनी टीव्हीचेर इंटरव्यू घेता. आज जसो आमचो असो जो पळय पॉडकास्ट चल्ला तशें हांवूय पॉडकास्ट करता, हांवूय गोंयचें राजकारण एक सिरीज चलयता.
लोकांक दिसता की हांव तें करता पूण म्हजे आनीकूय बिझनेस आसा म्हणजे आनीकूय हांव बरे बरे प्रोग्राम्स जे कितें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सारखे आसा ते बॉम्बे बेंगलोर वचून करता आणि आय हॅव सम गुड क्लायंट्स व्हेरी गुड पोटेन्शियल क्लायंट्स हू पे मी फॉर वॉट आय डू सो अशें बिझनेस करपाक सुद्दां म्हाका दिसता खंय तरी एक तुजे कडेन जर ल्हान आसतनाच्यान जर विजन जर आसत तें विजन तूं इजिली तुज्या आवय बापायच्या सपोर्टांतल्यान तुजे कोणी एक मेंटर्स आसतले टिचर्स आसतले स्कुलांतले कॉलेजींतले तांच्या सपोर्टांतल्यान तूं तें पुराय करपाक शकता व्हेरी गुड. आणि इट इज अ म्हणजे तुजी एक ती यात्रा कशी जाल्या हय स्कॉलांसान. इट इज नॉट दॅट 24 तासान जर तू शायन जावन पळोवंक ना असो. 24 तासाक भितर कोण शायन जावपाक शकना लोकांक दिसलें की साईदत्त कामत एक दीस अकस्मात एक व्हिडिओ घालो व्हायरल गेलो आनीक जालो म्हूण फेमस तशें ना तुजो त्या हो व्हिडिओचेर येतलो. हो एक्चुअली म्हजी जर्नी इट स्टार्टेड लॉंग बॅक इन 2005-2006 मागीर मातशें हांव एसएससीक पावतकीर मातशें तें चड मातशें हें जालें कारण तेन्ना म्हजें नांव फर्स्ट टायम पेपराचेर येवपाक लागलें फोटो बिटो येवपाक लागले बिकॉज आय हॅज टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स आय टू ऑलवेज गेट फर्स्ट प्रायझीस आयदर इन मोनोलॉग कॉम्पिटिशन इन एलोकेशन कॉम्पिटिशन इन स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन आणि ताच्या खातीर खंय तरी एक खंयच्यान रिकॉग्निशन जे तुका एक लोकल लेवलाचेर मेळटालें म्हणजे एक पयलीं स्कुलाक मेळटालें मागीर तालुका लेवलार मेळटालें स्टेट लेवलार मेळटालें पूण कितें आसता जेन्ना एक तूं सोशल मिडिया वेल्यान किंवा टीव्ही चॅनला वेल्यान जेन्ना पळय त्या एक प्रॉपर चॅनलांतल्यान पावता तेन्ना एक मातशें तें जें पळय काम आसता तें तुजें व्हडलें जाता गुड. एनी हांव तुका आतां जायतो लोक जितलो मनीस फेमस जाता फॉर एग्जाम्पल आय मे नॉट बी जस्टिफाईंग बट एक गांधीजी ड्रॉ करतलो न्ही अशी एक लायन करपाची वॉकूय दाखोवपाची आनी गांधीजी जाता अशें म्हाज्या मनान केन्ना येता रे तुका ड्रॉइंग करूंक तुज्या तकलेर एक ते हॅट दाखोवपाचें दीस व्हेरी पुर्तुगेज टायप ऑफ हॅट आनी एक चस्मा दाखयली आनी दाढी दाखयली कोणी जाल्यार म्हणटलो सायदूत कामत म्हणून अशें जालां म्हाजें. ओके. सेकंड पार्ट विल गो अ लिटल बीट इन टू पॉलिटिक्स आणि कारण हे पॉलिटिक्साचे विचारपाचो म्हाजो एकूच हेतू आसा हे गोंय जरी तर आज सगळ्या वाटेनी चल्लां हे कटींग एक्रॉस लायन गोंय आमचे खरेंच ते 20 वर्सां पयले मायक मेतान एक तियात्र काडिल्लो की गोंय विकल्या घाटार म्हणून तशें आयज परिस्थिती भरपूर बिघडल्या अशें दिसता ते लीव असाइड वेदर इट वॉज बीजेपी अँड काँग्रेस ते हेणे वर ते सुरू केला आणि हे कंप्लीट करतात असे झालेले आसा. स्पिडोमिटर कडे चड जाला आसतलो पण हे संपत पावलो जाल्यार गोंयच्या पासत आमी एकवटान हे गोंय सांबाळतलो जाल्यार वॉट आर द मिन्स एक दोन आमकां रस्ते एक पॉलिटिकल आणि दुसरो थ्रू अवेअरनेस हेचेर तूं मातशें थोडी उजवाड घालपी. हय बरे भशेन पूण ताचे पयलीं हांव लोकांकूय सांगपाक सोदता की हांव फक्त एक आर्टिस्ट आय एम एन एंटरप्रेनर आनी एक प्रोफेशनल स्पीकर आय एम नॉट इन पॉलिटिक्स हें इतल्याच खातीर कारण म्हाका जायते फाटी लोक प्रश्न करतात तूं खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करता तूं पॉलिटिक्साक कोणालो मनीस हे ते कारण लोकांची हांव चूक करना कारण एक म्हणजे हांव जेन्ना लोकांच्या दोळ्या मुखार येता तेन्ना ते म्हाका मिमिक्री आर्टिस्ट पळयतात मिमिक्री आर्टिस्ट म्हणून पळयता आसतना गोंयांक भितर जर हांव मिमिक्री करता जाल्यार ती पॉलिटिशियन्साचीच करची पडटा कारण प्रत्येक पॉलिटिशियनाक आज गोंयकार जे आसात ते सामके बारीकसाणेन पळयतात दे आर क्लोजली रिलेटेड एज अ कार्यकर्ता एज देर बरे मागपी हे ते सगळे हांव खंयच्याच पार्टेक भितर ना पॉलिटिक्साक वतलो काय कितें तें म्हाका खबर ना कारण हांवें जर आज वचचो ना म्हणजे फाल्यां जर गेलो तुमीच बोवाळ मारतले सो हांव आज तरी पॉलिटिक्साक ना पूण म्हाका आवडटा म्हणजे म्हाका पॉलिटिशियन्साची मिमिक्री करपाक आवडटा पूण ताच्या परस आय लायक टू एनालिज द पॉलिटिक्स ताचे खातीर आज हांव इंटरव्यू घेता गोंयचें राजकारण म्हणून सिरीज जे आरडीएक्स गोवा चॅनलाचेर चलता व्हेरी गुड ते हांव घेता थंय हांव विशय मांडटा थंय हांव भासाभास करता म्हाका हें सगळें आवडटा पूण हांव पॉलिटिक्साक खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचो मेंबर ना आनी जावचोय ना हें हांव सांगता कारण म्हाका बियॉन्ड टॉपीक बियॉन्ड पॉलिटिक्स जे कितें पळय अभ्यास आसा तो करपाक जाय लोकां मुखार विशय मांडपाक जाय नॉट एज सोशल वर्कर बट एज एन आर्टिस्ट एंड एंटरप्रेन्युअर जे कितें हांव करपाक शकता जे कितें म्हाका आवडटा तें कोणें करचें हांवेंच न्ही एज अ सायदत्त कामत तें कोणें करचें पूण हांव पॉलिटिक्साक ना तुमच्या प्रश्नाचेर येता तुमी म्हणलें की आज गोंय सांबाळपा खातीर आमी कितें करपाक जाय आज अवेअरनेस आनी पॉलिटिक्स आनी पॉलिटिकल अवेअरनेस ह्यो वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली आसात एक म्हणजे म्हाका दिसता की प्रत्येक जो मतदार आसा त्या मतदारान आपूण कोणाक मत घालता
हे पयलीं सारके अभ्यास करून सारके वाचून सारके ठरोवनूच मतदान करपाक जाय. हांव अशें म्हणना की तुमी पयशे घेतात कोणाकय मतदान ना. करतात. हांव फक्त इतल्याच खातीर म्हणटा कारण आज अशी परिस्थिती आसा एकलो मनीस निवडून आयलो की मागीर ताजे बरोबर भोंवपीत लोक कशे बोवाळ मारतात ते हांवें पळयल्यात. थोडे जाण आसात जे पार्टेक पळोवन मत घालतात, थोडे जाण आसात ते मनीस पळोवन मत घालतात. आतां थोडे जाण म्हणटले पार्टी पळोवन मत घालपाक जाय, थोडे जाण म्हणटले मनीस पळोवन मत Yes. घालपाक जाय. पूण म्हाका दिसता की हो एक इंडिव्हिज्युअल चॉयस. आमी कोणाकच फोर्स करपाक शकनात. तूं हाका मत घाल, ताका मत घाल किंवा हो थंय गेला, तुवें ताजे बरोबर कितें आयकलें. इट इज द पर्सनल चॉयस. पूण बियॉन्ड पॉलिटिक्स तुमी जर अवेरनेस जर म्हणलें, आपूण मतदान कित्याक करता हें पयलीं प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसपाक जाय. आज आमी पळयतात आसतले रस्त्या वयल्यान वता आसतना आतांच हांव येता आसतना पळय हांवें एकट्या मनशाक पळयलो. ताणें कितें तरी सोल्लें, चॉकलेट काय चिंगम कितें तरी काडलें, रवींद्र भवन मडगांवच्या भायर ताणें रस्त्यार उडयलें. हांव हांगा सरकाराक दोश दिवपाक शकना. दुसरो मनीस येतलो फाटल्यान तो म्हणटलो की पळय घाण कशी चल्ल्या ती. आमी पयलीं स्वताक घाण करतात, आमी पयलीं स्वताक चिकोल करतात. लोक गुटखा खावन रस्त्यार थुंकतात. लोक वाटेर वता आसतना कचरो उडयतात. हो आमी अवेरनेस पयलीं करपाक जाय की आमी लोकांनी कितें करप ना तें. आमी लोक जर सारके रावले जाल्यार पॉलिटिशियनूय बी सारके रावतले आनी पॉलिटिशियन जर सारके जर रावपाक जाय जाल्यार लोकांनी सारके रावपाची गरज आसा. आमी पयलीं देश जर निवळ जातलो आमी स्वताक पयलीं निवळ जावपाक जाय. स्वताक पयलीं जें कितें घाण आमी करतात तें आमी पयलीं करपाक जायना. हांवें पसून आज एक जर चॉकलेट जर खाली हांव ती सोलतां, हांव जें कितें सोल आसा तें बॉक्सांत घालता वचून घरा कडेन उडयता. पूण कित्याक हांव म्हजें मोठेपण सांगना पूण लोकांनी जर प्रत्येकान जर असो विचार केलो जाल्यार रस्त्यार घाण जावची ना. आनी म्हाका दिसता खंय तरी अ स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस म्हणटा तें आपल्या पसून सुरू जाता हें प्रत्येकाक कळपाक जाय. द पॉयंट फोकस म्हाका जाणा जावंक जाय. तुज्या असल्या मनशांनी हे हे एक तुवें उदाहरण दिलां. हय. म्हणजे ओवरऑल आतां तूं राजकारण म्हणटालें म्हणजे कॅन्डिडेट पळोवन मतां मारूंक जाय. हं. कॅन्डिडेट पळोवन मतां मारून बदल हाडटात. हं. बदल हाडूनय हे मनीस मागीर पळय एक मनशाक हांवें बरो मनीस म्हणून हाडटा. हं. पूण तोच मनीस मागीर म्हाजें मत नासतना हय. उडी मारून वयता. हं. हे मतदारांक कशें कळटलें हो मनीस उडी मारून वयतलो. हं. जायते केसीस आहा न्यू कॅन्डिडेटाक हय. बरो मनीस म्हणून हाडलेलो मनीसूय उडी मारून गेलो. हं. चल ओल्ड कॅन्डिडेट आहलो एमएलए आशिल्लो तो आनी तो उडी मारून गेलो. हांगा तर न्यू फ्रेश फेसीस उडी मारून वयतात. जाल्यार मतदानाक कशें कळटलें, मतदाराक कशें कळटलें हो मनीस असलो तसलो म्हणून. म्हणून म्हणटा तुका कशें आमी गोंय सांबाळचें. अवेरनेस आनी कितें अवेरनेस करचें. म्हाका दिसता आमी जे कोण पळय पॉलिटिशियन्स आसात तांकां फोर्स करचे परस तूं कित्याक दुसरे पार्टेक उडी मारून गेलो आपलें मत नासतना म्हणचे परस आमी कायदो पयलीं बदलपाक जाय. कायदो जर बदलत की अमको मनीस डायरेक्ट एक असो रूल आसा की 2/3 समजा जर तर एमएलएस एकठांय जाले एका हय. पक्षाचे आणि ते जर तर जाले म्हणजे आतां फाटीं काँग्रेसीचे जाल्ले जालें. आउट ऑफ 11 8 ऑफ देम फुटले. पार्टीन 2 फावटी जालें. 2 फाटीं ताजे पयलीं जाले पूण रिसेंट एक्झाम्पल हय. 2022च्या इलेक्शना वेळार 8 जाण. मार्चाक रिझल्ट आयला सप्टेंबराक सगळे फुटले 8 जाण. इट इज 2/3 ऑफ हय. ऑफ देअर टोटल Total. एमएलए सीट्स आणि ते दुसऱ्या वटच्यान गेले. समजा जर तर दोगच जाण जर तर फुटपाचे आशिल्ले जाल्यार तांकां डायरेक्ट वचपाक मेळना. ना तांकां परत कंटेस्ट परत करपाक जाय. contest. पूण असो कायदो जावपाक जाय 2/3 पसून ना. कोणूय कोणूच ना. तुमकां जर समजा जर तर दुसऱ्या पक्षाक वचपाक जाय तुम्ही लोकां मार्याक पसून येनाकात. तुम्ही डायरेक्टली सांगात की आपूण ह्या पक्षांतल्यान रिजायन जाता. आपूण परत लोकां मुखार वता. लोकांक जर एक्सेप्ट आसा जाल्यार तांकां म्हाका मत घाल न्ही आनी आपूण मागीर निवडून येता. व्हेरी गुड. ऑलरेडी हांव दोग जाणांची नांवां घेतलो ते म्हणजे हय विश्वजीत राणे आसात. सुभाष ताचे शिरोडकर. परस दयानंद सुप्रे मांद्रे आनी शिरोड्या सुभाष शिरोडकर. सुभाष शिरोडकर. दोगांयनी रिजायन केलें काँग्रेसींतल्यान. परत लोकां मुखार गेले की आपूण अमक्या अमक्या पार्टीक बीजेपीक जॉयन जाता. आपल्याक तुम्ही मत मारात. लोकांनी मत मारले निवडून आयले गेले. तो थंय ते एक स्पश्ट जाता की हय. तो लोक हं. पार्टी पळोवन मत ना मारिना. ना ना दे आर वोटिंग फॉर दॅट इंडिव्हिज्युअल म्हणून कळता. इंडिव्हिज्युअल म्हणून मत मारताच पूण तो इंडिव्हिज्युअल शिफ्ट जाता आसतना तो इंडिव्हिज्युअल कित्याक शिफ्ट जाता हेंय लोक समजतात. अशें न्ही कारण हांवें हेंय पळयलां. आणि ताचे खातीरच पार्टी पळोवन तर न्हीच पूण इंडिव्हिज्युअल जेन्ना असो करून जेन्ना कोण तरी एक दुसऱ्या पार्टीक वचून जेन्ना लोकां मुखार वता तेन्ना एक पॉझिटिव्ह सपोर्टूय ताका मेळटा. आणि आमी कितें केलां जे कोण पळय लोकां मुखार गेल्यात आज मेरेन जे फाटले आतां जे कितें पळय 5-6 वर्सांनी जे कितें राजकारण घडलें गोंयांत लोकां मुखार वचून परत निवडून येवन जे पळय कोण पळय गेल्यात मुखार ते जिखून आयल्यात.
डायरेक्ट उडी मारिल्ले तातूंतले चडशे निवडून आयले ना. आयले ना. सो हेंय म्हाका दिसता खंय तरी त्या पॉलिटिशियनान तकलेन धरपाक जाय. वय. दॅट इज गुड. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सगळ्या लोकांक सगळ्यांनी आवाज करूंक जायो. सायदूत बाब म्हणटा ते भशेन आमी मतां घायली आनी आमचें काम संपलें अशें ना. तेज्या फाटल्यानय आमी हे MLA मिनिस्टरांच्या चळवळीचेर जावन तेंची चाल हेचेर आमी नदर दवरपाची गरज आसा. सगळ्यांनी आवाजूय उबारपाची गरज आसा. सो ओवर द पिरियड ऑफ टायम ताकाय आमी एक कंडिशन करून दाखोवपाक जाय. आनी तो म्हणटा तशें एकलो न्हू 15तले 15 पासून वयता जाय दुसऱ्या पार्टेन सगळ्यांची परत निवडणूक जावपाक जाय. हय. ओके. थँक्यू त्या कामाक लागून. आनी चड वेळ घेनासतना आय एम कमिंग बॅक टू युअर फेवरेट नाव. हे तर जालेंच. मिमिक्रीन हांव तुका सांगता वेन आय सॉ यू फॉर द फर्स्ट टायम म्हणटा तशें आनी तें म्हाज्या मनान बसलां. व्हेरी आयडेंटिकल म्हणजे तुजो ताळो बरें फर्स्ट टायम हांवें आयकलो. खरंच म्हाका समजूंक ना तो दिगंबर बाब कामताचो. यू आर रियली एक्सपर्ट इन दॅट. नंबर 1. आता आमी सोशल लायफांतच्या लोकांच्या न्ही एक लोकांप आसत आनी म्हाजे चॅनलाप आसत. एक कमीत कमी एक 5 पार्ट्यो आसा म्हणटू आमी एकूच मनीस ट्राय करया. काँग्रेसींतलो एक इन शॉर्ट हाफ मिनिट ऑर इवन 15 सेकंड. काँग्रेसांतलो एक, गोवा फॉरवर्ड एक, आम आदमी एक आनी आमचो आरजी अशे एक मनशाचे मातशे काडून हय. बरे भशेन तुमी सांगात म्हाका. तुमी पक्षाचें नाव घेयात. बरें. किंवा काँग्रेस. तुमकां जर समजा कोणी मनीस जाय स्टार्ट विथ द काँग्रेस. स्टार्ट विथ द काँग्रेस. ओके. द पर्सन यू चूज. ओके. म्हणजे तो गोंयचो नॅशनल लेवलाचो खंयचो जाल्यार जाता. हय. मेनली गोंयचोच करया न्ही. ओके ओके ओके. सो समजा जर तर काँग्रेसीचे उलोवपाचें जाल्यार काँग्रेसीचे सध्या 3 आमदार आसात किंवा तांचे बाकीचे लिडर्स आसात. पूण हांव सध्या युरी आलेमा वचो काडटा. कारण युरी आलेमा हो एसेंब्लीक भितर कसो उलयता हो लोकांनी पळयला. आनी युरी आलेमा हो लिडर ऑफ ऑपोजिशनूय जावन आसा. आज आमच्या देशांत आमी कितें चल्लां हें सगळें पळयताय. सरकार कितें कोत्ता. आयज आमचे पार्टी पासत आमी लोकां मुखार वचोन लोकांक सत्र्यो वाडटाय. ओळमी कित्याक वाडनाय. लोकांक ओळमी मारोग जाताय. ती कोण वाडटलो. सत्र्यो प्रत्येकाच्या घरा. आयज हांव जाप विचारता गव्हर्मेंटाक ओळमी दियाय वोट घेयाय. तो आशिल्लो आमचो युरी आलेमांव. आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टीचो जर कोणी जर काडपाक वचत म्हाका गोंयांत आमचे 2 जाण आमदार आसात. पूण दोगूय पॉप्युलर. पूण हांव आवाज काडटलो तांच्या प्रेसिडेंटाचो अमित बाब पालेकार. अमित पालेकार. हे गव्हर्मेंटाक हें तें कांय लागना. गव्हर्मेंटाक जर कापस्ताद जर आसा न्ही सीएमान म्हाजे फुड्यान येवचें म्हजे फुड्यान बसचें आनी हांव म्हजे फुड्यान येतकीर तेजे कडेन डायरेक्ट डिबेट करतलो. येते ना तुमी आतां विचारता तें बी कांय लागना. डिबेट जर तर करपाक जाय सीएमाक हांव सांगपाक सोदतां आमचे थंय येवन पळय कितलो कचरो पडलो तो. आनी आमी झाडू घेतले साफ करतले. पूण तूं पयलीं यो तुकाय साफ करतले. देव बरें करूं. नेक्स्ट इज आमचो गोवा फॉरवर्ड. गोवा फॉरवर्ड गोवा फॉरवर्डाचो म्हाका दिसता लोकांकय One and the only प्रश्न one. वन एंड ओनली वन. पूण म्हजो फेवरेट आवाज जो एक वन ऑफ माय फेवरेट आवाज. आज आमच्या गोंयार कितें चल्लां हें आमकां प्रत्येकाक खबर आहा. एक इश्यू जालो म्हणटकीर ताजेर प्रत्येक जण आवाज उठयता. आज खरें म्हणजे आमी जे गोंयकार आनी गोंयकारपण जे पळय म्हणटात तें कितें चल्लां कितें रे. कितें चल्लां. आज पणजेक स्मार्ट सिटीक एक क्लिनेस्ट एवॉर्ड म्हणून पुरस्कार दिल्लो आहा. कितें करपाक रे. सगळे घाणी मारतात मरे. पयर हांव पणजे गेल्ले कडेन आमचो एकटो कार्यकर्ता म्हणपाक लागलो की आमी मातशे बिचीर या. 5 मिनटांनी इतलो पावस आयलो आमकां आनी बिचीर वचचें पडलें ना. बिचूच आमच्या मरे आयली रे. हे गोंयकारपण रे. हो आमचो विजय बाब. आनी आरजीचो जातालो तुकडे कोणाचो. आरजीचे म्हणजे कितें आहा जायना अशें कांय ना. धांवपाचो आवाज आसल्यार कोणाचोय जाता. हांव मनोज परब आमी घाटयाक सगळ्यांक भायर धांवडावपाक जाय आनी घाटयाक जर भायर धांवडायतले आवाज पयलीं सगळ्यांनी फक्त साईदाचा कामतीन तो सगळ्यांनी असो काडपा जाय हें म्हाका दिसता. देव बरें करूं. देव बरें करून दिलें तुका. एकलो उरलोच तो. तुजो म्हाजो सगळ्याचोच तर तूं. बीजेपी. ओके.
आता बीजेपीक तर सगळेच आसा. कोणाचंय काय तुम्ही म्हाका दिसता रिक्वेस्ट केल्यार चड बरी जातली. प्रमोद सावंताचंच काय हे पळय आयज आमी थंयसर बसल्या पळय रे, थंयसर आयज फाटल्यान क्रिकेट मॅच जावपाची आसा. लोक म्हाका विचारता क्रिकेट कितें खेळटा काय म्हणून. हांव क्रिकेट खेळना, पण पॉलिटिक्सान भितर कशी फिल्डिंग लावप हें म्हाज्या परस बरें आनी कोणाकूच खबर ना. भिवपाची गरज ना, म्हाका न्हू तुमकां म्हणटा. लक्षांत दवरा. देव बरें करूं. सायदत बाब Thank you. थँक्यू व्हेरी मच तुमकांय थँक्यू. देव बरें करूं. आणि ह्या माझ्या चॅनलाक आनीकूच मातशें दम येतलो आयच्यान बिकॉज ऑलवेज माझ्या चॅनलान चडशे सिरियस जाता. आयज थोडी कॉमेडी मिक्स सगळेच आयले आणि कॉमेडी हितूंतल्यान जावपाकूच जाय आणि म्हाका दिसता लोकांनी खंयची कॉमेडी आसूं ती पळोवपाकूच जाय. आज आमी प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या चॅनलाचेर कॉमेडी पळयतात. म्हाका जी कॉमेडी आवडटा ती तुमकां आवडटली अशी ना, तुमकां आनी म्हाका आवडटा ती आनी कोणाक आवडटली अशी ना. पूण जे कोण कॉमेडियन्स आसात, हांवूय लोकांक हांसोवपाचो प्रयत्न करता. बाकीचे तशे खुबशे गोंयकार आसात तेय हांसोवपाचो प्रयत्न करतात. अँड वॉट दे आर ट्रायंग टू डू इज दे आर ट्रायंग टू क्रिएट अवेरनेस. दे आर ट्रायंग टू एक स्ट्रेस बस्टर अशें ते काम करतात. कारण दे आर ट्रायंग टू रिलीज युअर प्रेशर. आणि म्हणून म्हाका दिसता की यू शूड बी थँकफूल टू ऑल द कॉमेडियन्स, नॉट ओनली फ्रॉम गोवा, across the world, who make you happy, who make you laugh so that you can live a very healthy and good life. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. Of थँक्यू course, of सायदत course. बाब देव बरें करूं. आनीक एक फावटी तुमकांय देव बरें करूं.